दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। महारुद्र हनुमान की जय। गणेश शारदा चैव तें जालें न्हय वय। आज आत्ता थंय आमी 1 to 6 समास पळयले 7वें दशकाचे बरोबर। ते कल्ले आशिल्ले तरी गुरुनिश्चय हो दशका नांवाची कल्ले तरी मंत्रांचा नमनमन्या मंत्र नमनमन्या उपदेश आसता ती बहुधा ज्ञान जाता प्रपंचिक ज्ञान इतले नमुन्याचे 64 कला आणि कितली विद्या सगळें घेवन तें प्रपंचिक ज्ञान जाता। विंगड विशयांत तूं प्रत्येक जण एक्सेल करता मस्त पदवे मेळयता मस्त कलकल करता तरीके शुद्ध ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान हें समर्थांनी आमकां 60वें दशक समासांतूं सांगलें। ताजे आमी परत आढाव सुद्दां घेतलो सिनॉप्सीस घेतलें आनी आतां हें म्हळ्यार कल्लें शेवटी तें पळोवनच पयलें। आज मनाच एक श्लोक ताका समजायशी आसा। आज दोन्ही ऐवजी एकच श्लोक घेवन काम केल्या इत्या म्हळ्यार आमकां 2 कारणां मेळटी। एक तर आमकां एक फीडबॅक मेळ्ळें की 1.5 तास म्हळ्यार भोव चिचिके टॅक्सींग जाता म्हळ्यार मगल चिके वाडता वताले 5-10 मिनटां ती मगल चूक जाली। एक्चुअली इट वॉज 1 hour and 15 minutes तातूंत दुसरे 5-10 मिनट जास्त जाता ती म्हणना पडे स्वाभाविक आसा कोणागेले आमी अंत पळोवन पेशन्स ताजो तर ताजे खातीर ते फीडबॅक म्हाका आवडले आनी वी हॅव टू अदर टू द टायमिंग्स म्हणून
आणि तांणी सजेस्ट केलें की 1 तास करूं जाय दवया म्हण. तावळी हांव तांकां समर्थची सांगता सत कशें दिसलें की तें म्हळ्यार आज पेपरांत आयलें की 1 तासान तूं तें हें जाता म्हूण म्हळ्यार कट ऑफ जाता खंय गुगल मीट 1 तास जाल की ते 55 मिनीट जाल की अशी पॉपअप मॅसेज दिता ती आणि जस्ट दे डिस्कनेक्ट. तर तशी जाल तरके खरें म्हळ्यार न्ही आमकां हें आमकां आनंद यात्रीक हें मस्त शिकचे सारकें आसा हांतू. म्हळ्यार एनी मुवमेंट देर वील बी अ पॉपअप सायरन अँड वी मे हॅव टू क्विट. ते मीन एनी मुवमेंट वी शूड बी रेडी टू वायंड अप. हें आमी आज शिकया. ट्रायल अँड एरर असं कोण कोण म्हणटा तें जायच ना, कोण म्हणटा जातलें. आणि जरी जाल तर परत त्यांची लिंक करून आमी परत येवच्या जाता तें आयल्यार पळोवया. जाल्यार थोडक्यान तूं बरें कोन्न कर अशी आमी पळोवया. आज पयलीं मनाचो श्लोक घेवया. 103 नंबर 103 नंबर मनाच श्लोक. आज एकू घेवया. इत्या म्हळ्यार 1 तासांत करचे असल्यार 2 घेवचे साध्य जायना. पहिले श्लोक आशिल्लो अतिलीनता सर्व भावे स्वभावे जना सज्जना लागी संतोष भावे देहे कारणी सर्व लावीत जावे सगुणी अति आदरेसी भजावे. तरी लीनता यमका सर्व भावे स्वभावे ते आमगेल कल मिथ्याना आणि ती कशी घालोवची हक्क समर्थ मुखाल श्लोकांत सांगतसी. हरी कीर्तने प्रीती रामी धरावी देहे बुद्धी निरूपणी विसरावी परद्रव्य आणिक कांता परावी यदर्थी मना सांडी जीवी करावी. जय जय रघुवीर समर्थ. ताका हरी नाम हे एकच वखद असं. सगळे हाका ते एकच कैलास जीवनावरी वखद असं की नाम राम नाम म्हणा, हरी नाम म्हणा, कृष्ण नाम म्हणा, खंयचेय जाल्यार नाम नाम नाव आणि नाम हातूंत फरक असो. नाम म्हळ्यार नामात जर संकीर्तन केलें तातूंत भाव पैल आसता. आणि तो कशी हरी कीर्तने प्रीती रामी धरावी. ही प्रीती कशी केन्ना येता की देह बुद्धी आमी विसरल्यार मात्र प्रीती येता. संत तुकारामांनी इतले देहबुद्धी विसरून नांतलो विठ्ठला 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 करून हां. एक फक्त 3 वर्स हें जाल्लें अवर्षण पडलेलें. कितकी वर्स खावच्या अन्न ना हें ना. तर एक कडेन उदास जावन वचूलता वळी ताणें प्रार्थना करपी झर 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 पावस पडू लागलो. आणि तर अशी म्हळ्यार ताका इतलो आनंद जालो तो नांता. आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाची अंग आनंदाची अंग आनंदाची अंग आनंदाची अंग आनंदाचे डोही आनंद तरंग. पंढरीनाथ महाराज की जय. देवानो श्रोतेजन हो हें हरी कीर्तन हां. तें हरी कीर्तन जाल्ल्यार हांव आमगेल्या नागानंद मामाक पळयल्या. ज्या मनशाने ज्या व्यक्तीने ज्या शक्तीने ताज्यान तशी शक्तीने तांगें सर्वस्व आमकां दिलें. म्हाका ललिता पाचीकर सगळ्यांक कीर्तन शिकयली. तें संकीर्तनय म्हळ्यार कल्लें तरी राम नाम नाम कशें घेवचें हें. आणि हरी कीर्तन म्हळ्यार तातूंत कथाय आसता हें आसता तें कशी करता हां. तरी तो कीर्तनकार अशें आशिल्लो समर्थांनी त्या कीर्तनकाराक वर्णन केलें दासबोधांत येतलें मुखारी कल्लें. आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान. लज्जा सर्व झडोन उरी ठेल्या जो प्रेम रंगे रंगला जो भक्तीमध्ये मातला त्याने अहंकार घातला पाया तळी
अशी जर कीर्तन जाल्यार समर्थ सांगता ती देहे बुद्धी निरूपणी विसरावी. ही देह बुद्धी म्हळ्यार नेमके कल्ले बा की हांव म्हळ्यारच देह. ही फट्टी देह बुद्धी आम्ही निर्माण केल्या. जे निसर्गाने आमकां देह दिलो तो निसर्गान दिलो. तेमी ती आमी आमकां एक ट्रस्ट म्हळ्यार आमी जस्ट ट्रस्ट आमकां तो वापरचा दिला. आनी तागल हें जाता पिरियड जाले भितर तो ताण व्हरता, देह ताण घेता. जाल्यार देह बुद्धी ती इच्छा मरणी ती कला म्हळ्यार आमी निर्माण केल्या. तेमी आमीची ताजो मृत्यू करता. इच्छा मरणी असती देह बुद्धी. देह बुद्धी म्हळ्यार कल्लें की सान धरून आमी अगदी सान आसन देह भान आशिल्लें. एक सान चेडूं सुद्दां चुकून अशें पडू जाल्यार किळचून रडता. म्हळ्यार तांकां भंय दिसता, कळटा तांकां आपण पडतो असो म्हूण. जाल्यार ताजे व्यतिरिक्त तांकां भान आसना की हांव म्हळ्यार अमुक हाजें भान तांकां आसना. कळ्ळें. प्राण्यांक हांव सुणें हांव अमुक हाजें भान आसना. जाल्यार मनुश्याक इतली कल्पक बुद्धी दिल्या ताज्याने आपणाल प्रगती कोण घेवन सोड न्हू. ताणें हांव म्हळ्यारच कोणकी आनी आमीची आजूबाजूची ताका कारण आसता ती. बार दिसाचेर बार्स करता ती, नांव दवरता ती, जाल तो त्या नांवाचो जाल्लो. ताका एक लेबल चिकटलें ब्रँडेड. जशी पिकासोगल पेंटिंग्स आनी कल्याचें असं रवी वर्मा गेली तांची छाप आसता त्या पिक्चराचेर. तशी प्रत्येक मनुश्या गल्याचेरी तागल व्यक्तिमत्वाचें एक लेबल लागता. हांव म्हळ्यार शिवांगी नायक, हांव म्हळ्यार अमुकी तमुकी, हांव एक कीर्तन करता अमुक. पण ताजे शिवाय म्हाका अस्तित्व ना न्हय. आसा न्हय. हांव हाजे शिवाय अस्तित्व कल्लें तर तें कल्मिती जाता की आजूबाजूक आमगेल परांची खाण आमी दोळे अशी भायर उगडलेली मिती पळय की आमकां सगळें भायलेंच दिसता. आनी लोकय हांनी आमगेल समाजांत जावं सगळ्यांगेर गुर्तू काडू शिका. अरे अरे गुर्तू काडता पळतो म्हणटा ती. तांकां इतली खूश जाता आजूबाजूच्यांक. जाल्यार पाप त्या जिवाचे दृश्टीने ताका आमी प्रपंचांत ताळ्ळें. थोडे प्रारब्ध वर्तन एक जिवा गेलें त्याने बरी रिटायर्ड जावन येता ती तांकां कळना. आनी थोडे वर्स भितर तितले प्रारब्ध भोगून जालें की ते वतात बावडे. तांची आनी कले क्रियमाण पाप घडना, कलेना कर्मय घडना ती कलेना. आनंदान तांगेल हांचो आनंदांत आसता ती. जाल्यार प्रपंच चलता म्हळ्यार सगळ्यांनी तशी रिटायर्ड जावन जातलें जायना. तर प्रपंचय जायी परमार्थूय जायी अशें आसता. जाल्यार देहे बुद्धी आसूं न्ही म्हळ्यार कळ्ळें जाता हांव म्हळ्यारच देह. मगल देह म्हळ्यारच हांव. ताजे पलीकडे त्या देहा पलीकडे म्हाका कले अस्तित्व ना दुसरें. ताजे भायर कले आसूं शकता हें सुद्दां म्हाका गोतना. तसले वेळार ते देह बुद्धी म्हळ्यार हांव मन चित्त बुद्धी अहंकार सगळें मगल हें मगल तें मगल कानू मगल नांकू मगल अमुक मगल चेडवं मगल नात्र मगल प्रॉपर्टी मगल घर मगल कसलें मगल भावना. हांव म्हणलेले प्रमाण लोकांनी वागता. मगल स्वभाव मगल कोप मगल मोग. हांवें मोग करता हांवें बाकीच्यांनी मोगूच करता म्हाका कोणें उलटें उत्तर दिवचें ना. असलें सगळें म्हळ्यार तान कळ्ळें जाता हांव हाजें हांव हें एक प्रथमा जालें. हांव करता म्हूण आयली की ती एक बेलपत्रीशी म्हळ्यार तो अहंकार आसा न्ही देह भानाचो देह भावाचो ती आख्ख ताजो देंट. त्या देंटा लागता 3 पानां बेलपत्रीची. आचार उच्चार विचार सगळे त्या देह बुद्धींतूनच येता. म्हाका जायी म्हाका जायीची दिना म्हळ्यार कशी अशी जायीची आनी मेळ्ळें की म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार की तें मगल जालें. कडें तें हांव केल्लें म्हणून म्हाका मेळ्ळें हो गर्व. कडें मज्जे खातीर सगळ्यांनी मगल प्रमाण वागता म्हळ्यार हो एक अपेक्षा आयल्यो. मज्जे पाशी कोणें बुदवंत ना हे तुलन आयली. सगळें मगलें 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 म्हळ्यार दुसऱ्या कले दिवचें सांठोवन दवरचें. आतां तें वयर वतन भोरूं जायना हें अक्कल आसना त्या जिवाक. इतलो व्हड मनुश्य म्हणटार जाता तरी ताका ती बुद्धी येना. पूण सांठयली हांगा सोण वचका लागता म्हूण. तो बद्ध जीव. आज बद्ध मनुश्या बद्दलचेंच निरूपण आसा. ताजे खातीर हो अगदी एप्ट आसा. ही देहे बुद्धी ती निरूपणी विसरावी. कशी विसरची तरी हरी कीर्तन कोरून ती विसरच्या जाता. तर तसले हाका विसरच्याक कल करका स्वता इच्छा मरणी म्हळ्यार जेन्ना आमगेल दुख्ख संवसाराचें प्रपंचा दुख्ख इतली जाता ती
की मात्यावल्यान उद्दावच्या लागता. जशी ते बिरबला गेले आनी अकबरा घालन ते काणी असं एक मांकणीक म्हळ्यार बिरबलाक विचारलें अकबराने की सगळ्यांत प्रिती आमकां स्वताक आम कोण आसता तर तांकां सांगलें आपण स्वताचेरीच आमकां जास्ती प्रीत आसता, दुसरी कोणाचेरी ना. ना बा चेडवांचेर ना. तर ते एक हौद तांतू ते एक मांकड आनी तिगेल्या पिल्लाक दिले. ते पिल्लाक पटोळ घेवन बशिल्ले पाप मांकडिणी. जाल्यार त्या हांत हौदांत उदक सोडूं सुरू केलो. तो उदक सोडता 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 ती अशी हातचेर उबरली खंय बोट्टांचेर म्हळ्यार. आनी कडेर कडेन ते पिल्लाक माथ्यार घेतलें की ताका उदक लागूं नये म्हणून. हां तरी आनी 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 उदक आयलें. उदक येवन ते नांका वयर नांका तोंडांत उदक जेन्ना वचच्या लागलें ती घुस्मटच्या लागली. तावळ तिका दुसरो इलाजूच ना. तिने ते मांकडा आपणा गेल्या पिल्लाक पांया मुळांक घाल तो घालें आनी ताजे वयर उबरली. ताबडतोब तें उदक सोडचें बंद जालें. जाल्यार मागीर तें प्रूव जालें. बिरबलान सांगलें पळय हां हिगलें हें चेडूं, त्या चेडणाचेर इतली प्रीती तूं म्हणटालें आमगे चेडवांचेर आमगे जास्ती प्रीत आसता. जाल्यार सगळ्यांत जास्ती प्रीत तिने कोणाक केली तर स्वता खातीर केली. जेन्ना नांका तोंडांतल्यान उदक येवच्या लागलें तावळ सफोकेट जावच्या लागली, गुदमरच्या लागली. तावळ तिने त्या चेडणाक पांया मुळांक घालता ताजेर ती उबरली. हाजो अर्थ कळ्ळो जालो. तशी हो अहंकार असणे आमगेलो आमकां तो पर्यंत सुट्ट ना जो पर्यंत आमी घुस्मटना ती, जो पर्यंत आमगेले तना मनाक उज्ज लागना. इतले कश्ट येता ती, इतले कश्ट येता ती, माथ्या वेल्यान वता ती. तावळ दिसता रे मगल खंय चुकल की कल्लें म्हणून. तावळ आमी तो अहंकार पांया मुळांक घालून ताजेर राबता. जाल्यार कीर्तनकार तशें न्ही. कीर्तनकारू स्वता जावन इच्छा म्हणली तो अहंकारू. तर ताणें अहंकाराक मरण दिल्या. तो ताजे पयलेच पांया तो घान ताजेर राबून तो नांदता देवाल नाम घेतची. हां आनी कल म्हणटा की हें कल भगवंती लागले मन. तशी तो प्रेम भरे नाचत उखे. आणि तान्ने ते अहंकार ज्याने अहंकार घातला पायातळी तश कोण ते जेन्ना म्हणटा तावळ त्या निरूपणांतून श्रवण भक्ती करूंक बशिल्ल्यांगे देह बुद्धी कमी जावच्या लागता. श्रवण भक्ती सम केल्यार मात्र आमी कान्नान मात्र आयकूंच आसना. हे कान बहिर्मुख आसता. कान्नान मस्त कलकल आयकता जाल्यार सगळें रजिस्टर जायना. आमी मनान आयकूंक सर्वांगाचे कान करून आयकूंक. ते आमगेले स्किन नाकताय कान फुटका ती जशी हिक फुटील तशी ते हें करना पडे. कल जाता मुखारी परद्रव्य आणीक कांता परावी यदर्थी मना सांडी जिवीत करावी. म्हळ्यार त्या हाका देहबुद्धी जर कमी जाल्यार कल जाता परद्रव्य आणि कांता अहम बुद्धी वचका जाल्यार देहबुद्धी वचका जाल्यार हांव आत्माची हांव फक्त देह न्ही देहा भायर हांव कलकी आसच हें कळका जाल्यार श्रवण भक्ती घडका. आनी ते हगूर हगूर कमी येता जायना पडे. कल जाता परद्रव्य आनी दुसऱ्यांगेल बायलाल्या पळोवचें किंवा बाकीच खंयचे हें काम क्रोध लोभ मोह हे काम भावना अगदी मस्त आसता. कडेन दुसऱ्यांगेल द्रव्याचेर आश दवरची लोभ हें सगळें हें दुसऱ्यांगेल बायलाल्या पळोवचें असले सगळे जे वायट गूण आसतात न्ही ते मना तूं सांड जिवी करावी. म्हळ्यार तूं कान उडय जाल्यार हांगा हरी कीर्तनांत रमलेल जो आस राम नामान जो रमता तागल केन्ना ही कात सर्प कात कान उडयत खंय. सर्प वतन वतन न्ही तागल मदें मदें तागल कात पडटा. टॅड पोल तागल कश्टांत वयर 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 वतना तागल बाल अहंकारात बाल गळ पडटा आनी थंय पांय फुट्टात ताका आनी तो जंप मारून त्या भवसागराच भायर पडटा. अशी नमुन्याचें हें हो भोग आमटो श्लोक असो आमी ताजें नित्य चिंतन मनन करता. हरी कीर्तने प्रीती रामी धरावी देहे बुद्धी निरूपणी विसरावी परद्रव्य आणीक कांता परावी यदर्थी मना सांडी जीवी करावी. जय जय रघुवीर समर्थ. हें आपसूक जावंका आनी आमकां इच्छा जावंका निरूपणान कल जाता आमगेली इच्छा जागृत जाता. आतां आमी दासबोध जाल्या वळया मदें एक भजन करुया म्हणलें केलें जाल्यार आज चिके ट्रायल एंड एरर असो मेथड की
कल जात म्हणून गोतना एक तास ताज नंतर बंद जातलें म्हूण दिसता. तरी आमी दासबोदाक सुरू करुया. ताज पयलेक रामागल जाय जाल्यार हें म्हणटा श्री रामागलें. मुकुट किरीट कुंडले तेज रत्नांचे पाकले, ऐसा राम माझे मनी, ऐसा राम माझे मनी, सदा आठवे चिंतनी. मुकुट किरीट कुंडले तेज रत्नाचे फाकले. चाफळचे श्री रामागल बद्दल हें पद असं तें तांकां मुर्ती मेळत ताजी प्राण प्रतिश्ठ करता जाल्यार तें मंदीर बांदूंका म्हणून श्री राम स्वता त्या लोकांगेले आतां विष्णूगल पत्नी कोणी लक्ष्मी स्वता दासी जाल्यार त्या लक्ष्मीची त्या रामाने हें कर न्ही कले तशी लक्ष्मी उद्दा भरताली. शिवराया गेले हें आशिल्लें तांकां राजछत्र आशिल्लें कोणाक समर्थांक ते दिवच्या तयार आशिल्ले पुराय पयसो, पण तांणी सांगलें ना हें जनते खातीर बांदता सती. तर मगल राम करून घेतलो, मनाचे श्लोक केले, हें केलें सगळें कोर न्हू ते प्रत्येक डोनेशन दिवचें मागू वतल्यांक भिक्षा मागू वतल्यांक राम आशिल्लो. ते पाथर वट फात्तर फुटयताले प्रत्येक जण मगल रामा खातीर मंदीर जाता असं इतलें प्रेम. ती जी होम गळ्ळी न्ही त्या गळण्यान न्हू त्या हांतान तें भोग तें मंदीर आनी तांचे सगळे वैभव रामागले श्रीरामान स्वता वाडोवन घेतले, स्वता रामतत्वान ते वाडोवन घेतले. आनी त्या रामतत्वाक शृंगारलेल्या रामतत्वाक पळोवन समर्थांगेले तोंडांतल्यान हें आयलें. म्हळ्यार कितलें गोमटें भजन असें. जाल्यार अशी आत्मज्ञान जालेले मनशागेले अशी हें आसता. आमी दशक 5 आनी समाज संत शुद्ध ज्ञान निरूपण हें आत्मज्ञाना बद्दल मस्त डिटेलांत अभ्यास करचो प्रयत्न केलेलो. आत्मज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें तरी नवविधा भक्तींतून अखेरची भक्ती आत्मनिवेदन. तो थेंबुटो आमी वीर 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 आमीची जीव आस पळय हांव हांव म्हूण फुटबॉल सो जावन बसला. तो हगूर हगूर ताका पिन्न मार निरूपण आयकून फुस्स करून तातूंत हव गेली. हव वचना पडकल जालें तें एक येदोसो हें जालें प्लास्टिकाचें किंवा रबराचें सान रबर सो जालो. तशी उदकांत थेंब सो जालो. थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. तशी संपूर्ण विश्वासू संपूर्ण वैराग्य जेन्ना आयलें समर्थांचेरी सद्गुरूंचेरी तावळी समर्थ सांगता ती त्या वेळार बाळा हांव जर तुका कले हें दिल्लें की तत्वम असी वगैरे महावाक्यात जर उपदेश केल्लो तरी गोळी लागून ठण्णकने एक हें फुट्ट न्ही तशी एक गोळीन तूं एक इंजेक्शनान तूं सपशेल गारद जाता तुगेलो मी मोर्न वता सपशेल आनी तूं त्या तत्वान तूं विलीन जाता. मागीर हांव अशी राबनाची जाल्लो की ना हें कशें कळटा तर हांव हाजे विभक्ती प्रत्यय पुरे हांव म्हाका तुका हांव आसा की तुका आस ताक आस तांगेल आस हांगेल आस ही आस ती आस ती ते पुरे प्रोनाउन्सीस नाची जाता ती कोण्णें वरना कळ्ळें. मागीर कर्त ना हांगा कर्ताची वरना तो कर्ता परब्रह्मांत एक जावन वता न्ही मागीर थंय संपलें वे. इज दॅट एन एंड टू अवर लायफ? ना तें एंड न्हय. तरी कल जाता त्या नंतर सुद्दां आमगेलें आयुश्य आसता. मागीर त्या वेळार एक 2-4 दिवस तो त्याच हांत धुंद राबता. ताजे नंतर ताका सद्गुरू सांगता चेडा उठ्ठा आनी तावळी ते ताका हें करता ती कशी मिथ्या स्वप्ने ओसाणला. आतां तूं शेवट पळय आमी शुद्ध निरूपण हाजें मिथ्या स्वप्ने ओसाणला तो जागृतीस आणिला तेणे पूर्वदशा पावला निर्भय जे. आमगेल पयलेची आत्मदशा म्हळ्यार कशी निर्भय आनंद स्वरूप तेजो स्वरूप आनी प्रकाश रूप एक नमन्या ऊर्जा शक्ती स्वरूप अशी ते निर्भयता एक कॉन्फिडन्स हे तो आत्ता थंय कशी आशिल्लो तो जीव
स्वप्नांनी भिवून गेल्लो मिथ्या स्वप्न कळटा ताका मिथ्य म्हणून जाल तर के दिसतात न्ही ताका जागृती हाडलो ताका हाल्लो जाग केले तेणे तो पूर्वदशा पावला निर्भय जय श्रीराम मिथ्याच परी सत्य वाटले तेणे गुणे दुःख झाले मिथ्या आणि निरसले हे तो घडेना मिथ्या म्हणले म्हणून आता हे मिथ्या आकाश म्हळ्यार मिथ्या ते बिल्डींग मिथ्या मग देह म्हळ्यार मिथ्या जाल्यार असं नव्हे तो जिवंत तर ताजी काळजी घेवंक नाका भूक लागची लागता न्हीद येता स्वप्न पडता झगडे जाता ती आयदान लागता परस्परांक विरुद्ध कले पूण हें जाता मोग येता कोणाचेर हे सगळे भाव भावना खंय वचना ती मिथ्य आशिल्ली तर आसता ती हां जाल्यार तें मिथ्य कोणाक जे तांकां शिरकून पडटा तांकां तें मिथ्य दिसना स्वप्न पळयतल्यांक स्वप्न जेन्ना चालू आसता तें अगदी खरेंच दिसता सगळें साकार जालेलें आसता आनी तांकां अगदी खरें दिसता जाल्यार जेन्ना तो जागृत जाता तावळ ताका कळटा की तें मिथ्या तेमी समर्थ सांगतात मिथ्या आहे जागृत आसी जो जागी जाल्लो ताका कळटा हें मिथ्या म्हणून परी वेढा लावी ते निद्रिस्ता आसी जागा जालिया तयासी भयची नाही आता आत्मज्ञान जाल्लें म्हळ्यार कळ्ळें जालें की तो आत्मस्वरुपात ताका डायरेक्ट अनुभवच आयलो तो आत्मरूप जालो खरें ताका कळ्ळें हें सगळें मिथ्या आसा म्हळ्यार जागृत जालो तो जागृतीन जागृती तशी परी अविद्या झोप येते बरे भरे सर्वांगी काविरे पूर्ण जागृती श्रवणाद्वारे मनने करावी पूर्ण जागृती जात म्हणसरी आमी श्रवणाने मननाने पूर्ण जागृती घेवंका हां जागृती जाल्ल्या की ना एखाद मनशाक हें कशी कळटा तो संपूर्ण जागृत जाल्ला की ना जागी जाल्ला की ना म्हूण कशें कळटा तो असंबद्ध कले बडबडच्या लागले रे परत हांव खंय अशें म्हणच्या लागले रे तो अजून निदांत असो समज जागी जायनी तरी जागृतीची वळखणं ऐकतयाचे लक्षण जो विषयी विरक्तपूर्ण अंतरापासून जेणे विरक्तीस न यावे तो साधक ऐसे जाणावे तेणे साधन करावे थोरी व सांडुनी साधन न मने जयाला तो सिद्धपणे बद्ध झाला आता आत्मज्ञान जाल्लें म्हणना पडे तो 3-4 दिवसांनी ताका जीवन काही ना जायना तो काही मोर वचना देहाने तरी कशी मागीर ताणें तागेले वागणूक कशी आसता तरी समर्थांगेल कार्य करता सद्गुरूंगेल कार्याक लागता ताणें तो उपकारा पुरते उरता ताका सम कळटा तो जागृत आसता ताका कल्ले चल्ले आनी तें पुरे सोप्पनशें बाकीचें सगळें मिथ्या म्हूण दिसता ती जाल्यार पाप वळवळता आसा ती म्हण हाजे सुद्दां त्रास जाता हां तावळी त्रास जायना पडे ते कल करता ती ताका ते त्रास जायना पडे तांकांय भायर काडका आतां हांगा तुमकां एक दृश्टांत दिता आतां कोरोनाचें इतलें पेंडेमीक आनी चल्ल्या ते जे डॉक्टर्स लोक आसता ती तांकां सगळें गोत आसता हाजी सगळीं लक्षण गोत आसता ती तांकां सगळ्यांगेल पाप दिसता ते कितले वळवळटात हें गोत आसता हां सगळें प्रूव जालेलें आसता हाजे नंतर हें जातलें ताजे नंतर तें जातलें ताजे नंतर घुस्मटतली ताजे नंतर मृत्यू येतलो सगळें गोत आसता जर तांकां भायर काडूं गेले री तांकां ट्रिटमेंट दिवंक न्हय इंजेक्शन दिवंक हें दिवंक कल्ले तांकां ताण भायर काडका करका तावळी PPE म्हूण आसता म्हळ्यार कल्लें पर्सनल प्रोटेक्टीव हें कल्लें इक्विपमेंट हां ताजे किट आसता ते वयर जावन तो गुथाय घालून एस्किमो कपडे घालून फिरतात न्ही तशी घालून फिरचे म्हळ्यार खंयचेय हाकास संपर्क लागील तरके तांकां ते तांणी ताण घेवं नये तशी आमगेले मनाक ताचो संपर्क लागू नये परत आमी बद्ध जावं नये आमकां तो भवरोग परत लागू नये त्या वाघान आमचेर परत झडप घालणे मान्नेरी म्हणून आमी हे PPE किट वापरका ते कल्ल्याचें तरी साधनेचें तर सतत साधन करका तर समर्थ सांगता ती जो आपणात आत्मज्ञान जाल्यार न्हय कल्याक साधन करची म्हण ज्या मनशा मनांत येता हां तो अजुनी विरक्तीक येयनी पूर्ण कळ्ळें अंतरान 2 विरक्तीक येयनी जेणे विरक्तीस न यावे तो साधक ऐसे जाणावे तेणे साधन करावे थोरी व सांडुनी म्हळ्यार म्हाका भारी आत्मज्ञान जाल्ल्या म्हणले कोण साधन सोड दिव नये साधन करतच रावका स्वता खातीर साधन करका जशी प्राणायाम करतात हे डॉक्टर्स स्वता वाफ घेता ती स्वता सगळे वॅक्सिनेशन्स स्वता घेता ती
तांतूल सुद्धा मस्त जाण मोरून गेले पाप, डॉक्टर सुद्धा मोरून गेले, नर्सीस मोरून गेले. कल्या म्हळ्यार तांकां इतलें गोत्त असून ती गेली म्हळ्यार कल्ल्याक तरी प्रोटेक्टीव काळजी घेयनी ताणी ताचे खातीर समर्थ सांगता ती तूं प्रोटेक्टीव काळजी घेया, ती साधन सोडची ना. हां, तरी ते मुखार सांगता ती अगदी स्ट्रिक्टली सांगता ती साधन न मने जयाला तो सिद्धपणे बद्ध झाला. म्हळ्यार तो खरें सिद्ध पुरुष जालेलो आसता, आत्मज्ञानी जालेलो आसता, आत्म्याक ताका साक्षात अनुभव आयिल्लो आसता. ताका इतलो अनुभव आयला की प्रत्येकल्यांक तो हांण गुरुतत्वान तूं विलीन करचें शकता. जाल्यार साधन कर नातील मिती तो सिद्ध आसून सुद्धा बद्ध जालो. त्याहून मुमुक्षू भला ज्ञानाधिकारी. मुमुक्ष म्हळ्यार हें बद्धाक कोणाक यो हांव हांथान सुटका म्हणजे इच्छा जात न्ही, तो पूण बरो ह्या आत्मज्ञानापेक्षा. म्हळ्यार हो पडत मूर्ख कले सांगू गेल्यार तूं कोण सांगतलो म्हाका प्रत्यक्ष आत्मज्ञान जालें. म्हळ्यार ह्या अहंकारान तूं केन्ना अहंकार येवन खिचलो ताका आनी ताजेर दब धरून बशिल्लो तो वाग उतान पकडले ताका म्हूण तागल ताका सुद्दां कळना. ताजे पाशी पाप तो बद्ध किंवा मुमुक्षू भला ज्ञानाधिकारी. तव शिष्ये केला प्रश्न, कैसे बद्ध मुमुक्षाचे लक्षण साधक सिद्ध ओळखणं कैसी जाणावी. याचे उत्तर श्रोतयासी दिदले पुढिलिये समासी. सावध श्रोती कथेसी अवधान द्यावे. आता हांतूं तांणी आमी पयलो जो समास घेतिल्लो न्ही, आतां मुखार समास बद्ध लक्षणांचो डिटेलांत, जाल्यार ग्रंथारंभ समासान सुद्दां तांणी फलश्रुती हें आमी गोतस पयले AY म्हळ्यार आनंद यात्रा 1 ह्या कॅसेटांत तसं की हाज्यान कल जाता हें आयकल्यार बद्ध मुमुक्षू साधक आनी सिद्ध ह्या 4 अवस्था आसता ती. आनी हे आमगेले आनंद यात्रेचे पिकअप पॉयंट्स आसात. म्हळ्यार हांव जर बद्ध असली तरी हांव मुमुक्षू म्हणून यात्रेन सामील जावचें शकना. हांव बद्धाची साधन कोर न्हू, पयलीं मुमुक्ष जावंका, मुमुक्ष साधक जावंका, साधक सिद्ध जावंका. इट इज एन ऑर्डर तें करपाची. हां, तरी तांणी सांगल्या हांगा आतां आमी हें वाचच्या बद्ध लक्षण. दशक 5 समास 7 बद्ध लक्षण. श्रीराम सृष्टी जे का चराचर. हांगा अगदी सोंपेस दोळे चिमिकून नुस्तें आयकयात एकाग्र मनाने. एक वाती एक अग्र सम तेल मानसाचे. म्हाका तुमचल्या थंय चार्ज जाय मंडळी, हांव तुमचल्या थंय कले चार्ज घेयन येता थंय. तें म्हळ्यार एक लक्ष जाय म्हाका, एक लक्ष जाय. ताच्या कमी असल्यार उपयोग ना. आमकां आत्मज्ञान करून घेवचें आसा, आमकां आनंद मेळोवचें आसा. एक लक्ष दवर न्हू. आयकयात बद्ध लक्षण. श्रीराम सृष्टी जे का चराचर जीव दाटले अपार परी ते अवघे 4 बोलिजेती. श्रीराम ऐकतयांचे लक्षण 4 ते कोण कोण. बद्ध मुमुक्ष साधक जाण 4था सिद्ध. श्रीराम या 4घा विरहित काही सचराचरी 5वा नाही. आता असो हे सर्वही विशद करू. विशद करू म्हळ्यार सोडून सांगू. बद्ध म्हणजे तो कोण, कोण बद्ध म्हळ्यार कोण. कैसे मुमुक्षाचे लक्षण, मुमुक्षा लक्षण कलें. साधक सिद्ध ओळखणं कैसी जाणावी. ताका गुर्तू कशें काडचो. साधक सिद्ध म्हळ्यार कोण कशें कळचें. श्रोती भावे सावध प्रस्तुत सध्या ह्या समासांतू ऐका बद्ध मुमुक्षू साधक आणि सिद्ध पुढे निरोपिले. आता बद्ध तो जाणीजे ऐसा अंधारीचा अंध जैसा चक्षुविण दाही दिशा शून्याकार. आता आमकां दृष्टी असो हां समजा आणि अचानक लायट गेले, एकदम काळोख जालो तर ते थोड्या वेळाने आमकां दृष्टी आशिल्ली मिती आम गोत्त आसता खंय कल दवरल्या आनी आमी अडखळ नासतना समज मेणबत्ती सोदू पळयता ती करता ती. थोड्या वेळान खंयचो पूण चिके तरी उजवाडू दोळ्यान पयलेच आशिल्लो तो येता. जाल्यार हो बद्ध तशें न्ही, तो अंधारांतलो कुरडो पयले कुरडो तांतूय त्या काळका कुडांत वचूला ताका कल्ले दिसतले. आतां हांगा अंध म्हळ्यार दोळ्याचे अंधपण न्हय, दोळ्याच न्हय तरी मनाची नजर, नजरेच अंधपण तो बद्ध. चक्षुविण दाही दिशा शून्याकार. ताका कल्ले कळना, कल्ले चल्ल्या आजूबाजूक जे ताका आत्त दिसता आयले क्षण मगलो आत्त खावच्या मेळ्ळें जालें. आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला,
गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला, जय जय रघुवीर समर्थ. भक्त ज्ञाते तापसी, योगी वितरागी संन्यासी. वितरागी म्हणकले जे स्वतांतू आत्म्यान तल्लीन असत ते वितरागी म्हणतात. भितर स्वतः पळेल आत्मज्ञानी लोक. तशी भक्त ज्ञाते तापसी, योगी वितरागी संन्यासी. पुढे देखता दृष्टीसी येणार नाही. कोणा दृष्टी किया ना त्या बद्ध मनुष्यागल्या ताकल्ल्या बद्ध म्हळ्या की ताक नजरची ना, नजरेन ताक कले दिसनाची. कोणागले बरे पण दिसना, सगळ्यांगले चुक्कोच दिसता. ती सगळीकडे अंधारूच दिसता. ताकले फ्युचर नाश दिसता आपणाकय. आणि आशील तर के ताजी गर्व हांव येम करता हांव तेम करता हातांथान कल्ले जायना. न दिसे नेणे कर्मा कर्म, न दिसे नेणे धर्म अधर्म, न दिसे नेणे सुगम परमार्थ पंत. परमार्थाबद्दल तागल कान्नार्थ वचुलेलं असं ना कल्ल्यांची. तयास न दिसे सत्शास्त्र, सत्संगती सत्पात्र, सन्मार्ग जो का पवित्र तोही न दिसे. न कळे सारा सार विचार, सार खंचे असार खंचे. हां, सार म्हळे कले जे नित्य असता, नश्वर नाही. असार म्हळे नश्वर, जे उत्पन्न जाता ताका लय असत. आणि ते लय जात म्हणसर मुखार मुखार लयाल्याक मुखार चलता. आमी इतले बर्थडे साजरे करतात, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू म्हणून. जाल्यार आमगे लक्षां वतले आमी एक एक वर्स, एक एक दिवसान, एक एक क्षणाने आमी मृत्यू गेल जवळ वत असती, लागीं वत असती. तशी न कळे सार असार विचार, न कळे स्वधर्म आचार. आपणाक धर्म कलो माणूस की हो आमगेलो सहज धर्म. सहजायते इति सहज धर्म. आमगे सांगाती जन्म आयिल्ला, आमी मनुष्य म्हणून जन्म आयली तर मनुष्यत्व हो आमगे स्वधर्म असो. हां, तांचो आचार आमकां कळना तो कशी पुणी वागता बद्ध. न कळे कैसा परोपकार दान पुण्य. मस्त पैस कमावलं जाल्यार एक हातांथावन एक कवडी सुट्ट ना. नाही पोटी भूतदया, नाही शुचिष्मंत काया, पवित्र शरीर ना तागले. नाही जनासी निववायया वचन मृदू. अरे तुका वाणी देवान दिल्ल्या मग. हां, हांगा गोमटेची तुकडो बागले एक हे आसा भोव गोमटें भजन आसा तें आमी पळोवया. ते सांगता ती तुकड्या म्हणे वाणी प्रभूने दिली म्हणून गरीब स्त्रियांना छळू नको. जे जे करशील ते ते भरशील या वचनाला विसरू नको. जी जी र जी जी र जी जी र जी. अन्न फुकाचे मिळे म्हणून पोट फुगेवर जेवू नको. अभिमानाच्या भरा येऊन उगा उपाशी राहू नको. जी जी र जी माझ्या रामा तुर, माझ्या कृष्णा तुर. जी जी र जी जी र जी. एक एक श्रीमंतांगल चेडवं जन्म आयले असतात. श्रीमंतांचा बाळ म्हणून अष्टप्रहरवरी झोपू नको. आजकाल चेडवं 10-10 घंटे त्यांनी जातात. दिधला पैसा जरी देवाने व्यभिचाराने फुंकू नको. जी जी र जी जी र जी. अरे व्यासंगाने छंद म्हणून कोणालाही पिडू नको. तुकड्या दास म्हणे जन्मी या कीर्ती विण तू मरू नको. जी जी र जी जी र जी जी र जी. माझ्या रामा तुर, माझ्या कृष्णा तुर. आर जी जी र जी जी र जी. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी तो बद्धाक संत तुकडोजींनी उपदेश केला की तू बद्धपण तू इतलं काळकांत असतो तरी ताजे गुमान दवर नाका, ताजो गर्व करू नाका. कशी अन्न फुकट मेळ्ळें म्हणून कितले जाण न्ही घारपुणी इतलें खातात. जाल्यार भायर खंय पार्टी वेल्यार फुकट मेळटा म्हणून वाट्टेतले अज्जेन जायत म्हणसर खातात. तशी उपयोग ना. किंवा कोणे कले हांव आज जेवना म्हाका कोप आयला म्हणाले जेवणा संग बसले बैसा नाका म्हणका मागीर कितें. तशी जे जे करता, जे जे भरता तें तुका भरका लागतलें. एज यू सो यू रीप. लक्षांत दवरी हें सांगता ती. जाल्यार श्रीमंतांगल मनुष्य म्हणून वाट्टेल तशें न्हिदोवचें की पयस देवान दिलेलो आसा म्हणून व्यभिचारान उधळचें किंवा खंयचे हांत वायट व्यसनांत घालोवचें अशें करूं नाका. हां, व्यासंगाने केवळ छंद म्हणून कर्मणूक म्हणून लोकांक त्रास दिता लोक असतात गुतस्वे तांगेले फिरकी घेवचे कल्ले ना कल्ले. रॅगिंग कॉलेजांत थंड चलता कल्ले ना. हे हॉट लोकांगेले चेडवां येता ती आणि बरे गरीब आणि अभ्यासू चेडवांक भयंकर त्रास दितात.
तुकड्या दास म्हणे जन्मी या कीर्ती विण तू मरू नको जी जी र जी जी र जी. अरे ऐक म्हण तशी तो कशी असता तयास न दिसे न दिसे नेणे कर्माकर्म न दिसे नेणे धर्माधर्म न दिसे नेणे सुगम परमार्थ पंथ तयास न दिसे सत्शास्त्र सत्संगती सत्पात्र सन्मार्ग जो का पवित्र तोही न दिसे न कळे सारासार विचार न कळे स्वधर्म आचार न कळे कैसा परोपकार दान पुण्य दान करू काही कळणं त्यामुळे नाही पोटी भूतदया नाही शुचिष्मंत काया नाही जनासी निववाया वचन मृद गॉड एक उत्तर ना तगल मनातू एक गॉड उत्तर तोंडात थाने ना कायम किसगुळस कसो उष्ट सो उलोवचें उष्ट इज द प्रॉपर वर्ड इन आमची गला न कळे भक्ती न कळे ज्ञान न कळे वैराग्य न कळे ध्यान ध्यान म्हळ्यार कळ्ळें केन्नाय मेडिटेशन करनी न कळे मोक्ष ताका ध्यान कळना वैराग्य कळना कसले भक्ती म्हणून ना ताका मोक्ष म्हळ्यार कसलें आनी मोक्षात साधन म्हळ्यार कळ्ळें हाजी तिळ मात्र कल्पना ना ह्या नावबद्ध न कळे देव निश्चयात्मक देव म्हण खरें आस की ना हाजे बद्दल तो अजुनी प्रूफ मागतस हाक जन्माक कोणें घाल्लो आवस बापसून घालवे आवस बापसूक जर तितली ताकद आशिल्ली तर कितले डॉक्टर लोकांक चेडवां जायना ती निपुत्रीक आसता ती अशी जायनाशिल्लें हय की न्ही तर न कळे देव निश्चयात्मक न कळे संतांचा विवेक न कळे मायेचे कौतुक या नावबद्ध न कळे परमार्थाची खूण न कळे अध्यात्म निरूपण न कळे आपणासी आपण हांव खरें कोण हाजी एक पंत सुद्दां ताका विचार मनान तेन्ना बावड्याक पाप कशी आईल दिवस घालोवचो या नावबद्ध न कळे जीवाचे जन्ममूळ न कळे साधनाचे फळ न कळे तत्वता केवळ या नावबद्ध न कळे कैसे ते बंधन न कळे मुक्तीचे लक्षण न कळे वस्तू विलक्षण या नावबद्ध न कळे शास्त्रार्थ बोलिला न कळे निजस्वार्थ आपुला अरे आपणागल हिताचे सुद्धा ताका कळना न कळे संकल्पे बांधला या नावबद्ध अथांग हे महत्वाचेच न कळे संकल्पे बांधला ताका संत लोक सांगतात अरे तुका कोणे बांधून घालनी तू मुक्तच अस हा बद्धस हा बांधील असं ह्या कल्पनेने ह्या संकल्पाने तू स्वतःक बांधून घेतले त्यामुळे तशी कोर नाक देवा तशी कोर नाका श्रवण भक्ती पैल करी श्रवण भक्ती आणि आत्मनिवेदन भक्ती ह्या गोष्टी पर्यायच ना मध्येच मागीर कशी करचें तें एडजस्ट करून गुरुंगल सान्निध्यान तें शिकून आमी करका जाल्यार श्रवण भक्ती अत्यंत खरें म्हळ्यार तें ताचे शिवाय एंट्रीच ना बद्धाकले गतीच ना ना जाल्यार जयासी नाही आत्मज्ञान हे मुख्य बद्धाचे लक्षण ताका आपण कोण म्हूण म्हळ्यार ही सफरींग फ्रॉम अल्झायमर्स डिमेन्शिया हाक डिमेन्शिया ऑफिसान समज काम करता ताका बरोबर गोतस खंयची फायल खंय दवरल्या कितलो पगार केन्ना मेळका तें सगळें गोतस जाल्यार तो कल्ल विसरला हांव कोण हांव खंय थान आयिल्लो आनी म्हाका खंय वचचें ह्या तीन गोश्टीचे साद्या गोश्टीचे कॉलनीन तूं एकंत एक अशी हो सो एटॅच घेवन सूट बूट घालेल मनुश्य आयलो टाय बी घालून घेतिलो आनी घेवन हांगा थंय अशी अशी पळयता त्या नॅचरली त्या वेळार काय लॉकडावन नाशिल्लें जाल्यार तर ताका वॉचमॅनान विचारलें कल्ल जाय तुका खंय वचचें खंय वचचें म्हाका उगडास येना मरे म्हणाल उगडास येना तरी उगडास कर न्ही खंय थान आयिल्लो तूं अयो देवा खंय थान आयिल्लो बा हांव तेंवूय कळना कोण रे तूं तर तेंवूय कळना म्हळ्यार हें डिमेन्शिया तशी आमगेले बद्दा गेल्यार आमकां ताजी सिरियसनेस कळना जाल्यार आमी कोण आमी खंय थान आयिल्ले आमी खंय वचचें आमकां दिसता मगले बायल चेडवां किंवां बायलेक दिसता मग बामणू चेडवां नात्र हींच सगळे जाण तेमी तांणी बरें केल्यार मात्र मगल बरें जातलें ना बा मगल बरेंपण हांव करून घेवंका हांव ह्या बाबतींत स्वार्थी जावंका आमी स्वार्थीकल बाबतींत जाता ती नुस्तें प्रपंच करचें रजोगुणी म्हळ्यार हांव मगल प्रपंच मगल देहा लागून अशें सगळें फ्रेंड सर्कल की हें की तें की आनी तेमी हांव आशिल्लें मी तूं आयलो तूं नाका तें नाका माय माव नाका ती माय मावांक दिसता सून नाका तांणी विंगड बिडार करता सुन्नेक दिसता इमानदार मनुश्कल कामाची ती नाका ती कहल्यार म्हळ्यार अशी हांव तूं विंगड जाता ती
एकच असं हें कळनाच तें बद्धाक ताकद आत्मज्ञान ना न्ही तेमीच कळना. तीर्थ व्रत दान पुण्य काहीच नाही, दया नाही करुणा नाही, कोमल जे भाव असती जे आत्म्यांत असती ते परमेश्वरागल भाव असती ते हाजे सदात्म्यागल भाव असती ते ताक एक सुद्दां ताजी हें आसना म्हळ्यार पश सुद्दां आसना. दया नाही करुणा नाही आर्जव नाही मित्री नाही शांती नाही क्षमा नाही या नावबद्ध सगळ्यांक लाळ घोटची खंय पयस मेळटा थंय वचचें, खंयचेय मार्गान पयस मेळो तो घेवचो एकडे करचो आनी आपणाक खंयच्यान स्वार्थ की प्रपंचा स्वार्थ तांचल्या की हांजी हांजी करची आनी बाकीच्यांक तुच्छ गर्व कोर तांकां लाथाडचे अक्षरशः. जे ज्ञान विशीं उणें तेथे खंयची ज्ञानाची लक्षणे ज्याक ज्ञानची ना ते ज्ञान लागतील मी ज्ञाना लक्षण ताज्यान दिसतल तरी कशी बहुसाल कुलक्षणे केन्ना वाईट गुणाची या नावबद्ध नाना प्रकारीचे दोष करिता वाटे परमसंतोष बाष्कळपणाचा हव्यास या नावबद्ध सगळ्यांक वाटते तशें उलोवचें आनी सगळ्याचे अति अति सर्व ते वर्जावे म्हणून समर्थांनी मुखारपंत आमी ते घेवया कशी म्हणून की हाजे प्रमाणांतरी सर्व काही असावे. समर्थ सांगतात बहु काम बहु क्रोध बहु गर्व बहु मद मद म्हळ्यार गर्व हें कल म्हणटा ती अहंकार बहु द्वंद्व सगळे झगड कशें दिसता बहु खेद कोणें उरलें की अगदी निराश जावन बसचें बाकी वेळार वागसो हां हो वागसो ऑफिसान सगळ्यांकय धारेर धरता घायर येवन पळयल्यार बायले मुखारी टाटा मुळा मांजर तशें उपयोग ना. ह्या नावबद्ध बहु दर्प बहु दंभ फट्टीपणा हां बहु विषय बहु लोभ कितले लोभ ही खरजुशी आस कितले खरपील की तितले खरजुता आनी खरजुता आनी खरपणींचे आनी खरजुता रगत येता जाल्यार लोभ कमी जायना हें जाय तें जाय. बहु कर्कश बहु अशुभ या नावबद्ध बहु ग्रामणी ग्रामणी म्हळ्यार कळ्ळें की गांवगुंडपणा म्हळ्यार सगळ्याले झगडे मारता सुटचे कल्लेपणी नेवान काडचे हांचल्या झगडे मारीत तत्वा खातीर हांव झगडटा म्हणचें कसलें कर्मा तत्व तुगल तत्व तुका कळना तूं कोण अशें तुका गोतना. बहु ग्रामणी बहु मत्सर बहु असूया सगळ्यांक मत्सर करचे तिरस्कार दुसऱ्यांक तुच्छ लेखचे आपण कोण की होड म्हणून बहु पापी बहु विकार या नावबद्ध बहु अभिमान बहु ताठा बहु अहंकार बहु फाटा बहु कुकर्माचा साठा या नावबद्ध बहु कापट्य वाद विवाद बहु कुतर्क भेदाभेद बहु क्रूर कृपामंद या नावबद्ध बहु निंदा बहु द्वेष बहु अधर्म बहु अभिलाष बहु प्रकारचे दोष या नावबद्ध बहु भ्रष्ट अनाचार बहु नष्ट एकंकार बहु अनित्य अविचार या नावबद्ध कळलं म्हणे ते सांगतात की देहे बुद्धीची कल्ल्याक तशी जाता का की सत्संगाची नाही गोडी ताक ना संत निंदेची आवडी देहे बुद्धीची घातली बेडी या नावबद्ध हाती द्रव्याची जपमाळ हां द्रव्याचेच जप करचो खंयच्यान पयशे मेळचे खंय इन्वेस्ट केल्यार शेअर्स हें तें हाजेची मेळ्ळे कांता ध्यान सर्व काळ आपणाल बायलाक कल करता आसतली नाल्यार बाकीच्यांगेर बायल कल करता आसतल्यो सगळ्यांक आपणाल बायल सोडून बाकी बायल बरें दिसतात ते तशें तांगेर ध्यान करचें. सत्संगाचा दुष्काळ सत्संग केन्ना करना तूं या नावबद्ध सत्संग म्हळ्यार संत कोणें मेळ्ळे की सगळे बोंदू दिसतात ताका. नेत्री द्रव्यदारा पहावी श्रवणी द्रव्यदारा ऐकावी चिंतनी द्रव्यदारा चिंतावी या नावबद्ध काया वाचा आणि मन चित्त वित्त जीव प्राण द्रव्यदारेचे करी भजन या नावबद्ध. आता दारा म्हळ्यार पाऊस हांगा बायलेक म्हणू बामणाक बायल हे दारा दारा म्हळ्यार खरें म्हळ्यार पत्नी म्हणू जाल्यार हांगा दोनी अर्थान घेवेद इंद्रिये करून निश्चळ चंचळ होऊ ने दी पळ तर इंद्रिय अगदी कले हाल्लेनाची इंद्रिय आळशी पक्का आळशी द्रव्यदारेसी लावी सकळ या नावबद्ध फक्त ताका देवा धर्म करू ताका वेळ आसना ताका आळस येता जाल्यार पयस मेळोवचे आनी बायलां सांगात मज करची हाका भरपूर वेळ आसता या नावबद्ध द्रव्यदारा तेची तीर्थ द्रव्यदारा तोची परमार्थ द्रव्यदारा सकळ स्वार्थ म्हणे तो बद्ध म्हळ्यार कल्लें तो घटिका पळ निमिश्य भरी दुश्चित नवता अंतरी ताकाय
एकाग्र जावच्या जाता पण खंय जाता तो हरी कीर्तनान जायना. तरी सर्व काळ ध्यान करी द्रव्यदारा प्रपंचाचे, फक्त प्रपंचात ध्यान. आणि तांतूच तो वाढलो, तांतूच होड जाल्लो, तांतूच मांतार जाल्लो, तांतू मोरून गेलो. कसले कमायले. हां, धन्य धन्य ते नगर खंय आमगेले नगर म्हळ्यार आमगे देह हो नगर. हें धन्य. आमी कितले पुण्य खर्च करचून हें धन्य आमकां देह मेळ्ळा. हां, ताजो धन म्हळ्यार लाभ. आमी सम उपयोग केल्यार आमी लाभांत आसत की तोट्यांत आसत, आमी ऋणांत आसत की म्हळ्यार आमकां प्लस की मायनस हें पळोवंक न्हय. आमी ते इतले हें करून 84 लक्ष योनी हें करून आमकां देह मेळ्ळा, लॉटरी लागली वरी ताजो उपयोग कल करता ती. व्हडले कार घेतले. एक तरी एक देवळांत एक पंख आशिल्लो मस्त, ताजेर स्टडेड विथ जेम्स पुरे नवरत्न लायिल्ले आशिल्ले. आनी ते देवाक अशी वार घालच्याक एक फन ते कोणाक की सादे मनशाक खंय की दवरलेले मेळ्ळे, तो ते घेवन झाडू काडू लागिलो. म्हळ्यार अशी ते बद्धागेल लक्षण. हां, तरी जागृती स्वप्न रात्री दिवस ऐसा लागला विषय ध्यास, नाही क्षणाचा अवकाश या नावबद्ध. ऐसे बद्धाचे लक्षण मुमुक्षुपणी पालटे जाण, ऐकतेही ओळखण पुढिलिये समासी. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे पंचम दशके बद्ध लक्षण नाम समास सातवा. आता हांतू आमकां हे शिवराम म्हूण आमकां संत गोत आसत आमचे गलेची. हां, शंभू, शिवराम शंभू. तरी तांणी इतलें गायड केल्या असली जिवाक. शिवराम स्वामी म्हणटाले तांकां. ते म्हणटा ती आमची गेले आनी आमची गेले संत. तांणी इतले गोमटे करून कोंकणी भाशेन सांगलें. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जावं नये, पुन्हा पुन्हा ते जन्म मरण भोगूक येऊ नये. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जावं नये, पुन्हा पुन्हा ते जन्म मरण भोगूक येऊ नये. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जावं नये. इह पर भोग सुख दिसतात पुणी, पयसो कमायलो, इब्रत मेळ्ळी, प्रतिश्ठ मेळ्ळी, व्हड बंगलो मेळ्ळो राबूक, सगळे जाण हांजी हांजी करता ती ते इह पर भोग. इह पर भोग सुख दिसतात पुणी विश्वासू पाव नये. स्वधर्म कर्म कोरका पुणी ते कर्तृत्व घेऊ नये. अरे प्रपंचा खातीर सगळे कर पुता जाल्यार कर्तृत्व घेवं नाका. हांव करता म्हूण नाका, तो करून घेतलो आसत, तो मदल्यान करून घेता हें विसर नाका. तशी गुरुचरणाक विसरून पळय ती तीर्थ न्हाव नये. थोडे जाण म्हणटा ती हांव इंडियांतलें हें पळोवनचें व्हरलें आनी तें पळोवनचें व्हरलें. म्हळ्यार पळोवनचें आनी येवचें, घेवचें कसलें त्या तिर्थांत न्हू. तिर्थाचे प्रसाद तीर्थ म्हूण थोडे पुणी आमी हें करतात की, तर गुरुचरणाक ताजे पादोदकच न्ही ते तीर्थ म्हूण पिवन पळयात एक पंता. गुरुचरणाक विसरून पळय ती तीर्थ न्हाव नये. आतां हांगा गुरुचरण म्हळ्यार खंयचे प्रती एकांत गुरुतत्व भरल्या. तेमी सगळ्यांत तो राम असो समजून तांगेल चरणांची सेवा करची. आनी तीर्थ पिवचें म्हळ्यार पांय धुवन ते तीर्थ पिवंका म्हणना, जाल्यार तांगेल अडी अडचणीक पावचें, तांगेल चेहऱ्याचेर एक हास फुलोवचो, तांगेल दुख्ख कमी करचें, हें खरें म्हळ्यार तीर्थ स्नान. हां, तरी हें विसरून पळय ती तीर्थ न्हाव नये. दान धर्म करका पुणी तो कितलो म्हूण मोजू नये. अरे रे जीवा स्वरूप वेगळो केन्नाय जावं नये. सन्मार्गांतूं निंदक भेटल्यार निंदेक भिव नये. सद्गुरु शंभू शिवराम तू अन्य कडे धाव नये. अरे रे जी
स्वरूप वेगळं केन्नाही जाऊ नये. सद्गुरू स्वामी महाराज की जय. खरेंची इतले परखडपणे तुकडोजी महाराजान सांगलें तशीची हान्ने जिवाक एक जिवाक बोध केला. स्वरुपा वेगळं केन्नाय वर नाक देवा. तूं कोण तूं खंय थावन आयला, खंय वच्चें हाजो केन्नापुणी विचार करी. इतलें तुका हें करून इतले कश्ट काडून तुका मनुश्या जन्म मेळ्ळा रे. पाप पुण्य सगळें एक जावन मेळ्ळा आनी तें पृथ्वीचेर जाता म्हूण खंय तशी मेळना. तर जे आमगेले कश्ट येता ती ताजो विचार करा ती की आमगेले एक कर्जाची इन्स्टॉलमेंट दिवन जालें कश्ट आयले. खरें म्हळ्यार सूख आयल्यार आमगेलें पुण्य कमी जाता. म्हळ्यार आमगेलें पयलेंच पुण्य आमी वापरता ती त्या वेळार पुण्य उदीत जाता, तावळे तें सूख मेळटा. तितलें पुण्य कमी जालें. ताजे पेक्षा आमी पुण्य हाजो विचार करनासतना आनंदाने पुण्य की पाप की जें येता तें मगल बऱ्या खातीर देव करता. इतली पुणे भावन आमी करयत न्हय. सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिश्ट पाहे. कितले फंता आतां देव आमगेले अल्पधारिश्ट पळयता, आमगेलें धैर्य पळयता. आमी कशी प्रॉब्लेम्स येवचे हें न्ही, बट हाव यू डील विथ इट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कळ्ळें म्हळ्यार आमगेलें हें सगळें भायले अहंकार गळका जाल्यार ताका तशीची दुख्खाचे झाल रसका आमकां तसलें तें गर्वाची चिलखत म्हाज्या आंगी चिकटले. तरी एक फंता एक हें पद पूण सांगता. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे, मी पण उपटावे मुळातुनी. हां, प्रार्थना कल करका हांगा. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे, मी पण उपटावे मुळातुनी. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते मी दान रे दिले तुला देवा. ते काढून घ्यायाचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असेलची. झाले माझे मन रक्तबंबाळकी, याची काही क्षिती नको मला. मी रे नवजात अर्भक तुझेची, फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे. तुझ्या प्रेम पान्हा देई मी रे तान्ही, नाही तो रडे हे आवरेना. उदारा जगदाधारा, उदारा जगदाधारा, देई मज असावर. स्वस्वरूपानुसंधानी रमो चित्त निरंतर. उदारा जगदाधारा, काम क्रोधादिका थारा, मिळोन च मदंतरी. अखंडित वसो मूर्ती, तुझी श्री हरी साजिरी. आणि हें केन्ना जाता जेन्ना बद्ध म्हूण आमगेलें रॉक बॉटम येतकी, तावळे आमगेली उन्नती म्हळ्यार घुस्मट्टा ती. तावळे आमगेले अहंकार सोडय देवा म्हूण ही प्रार्थना. देई म्हजो असावर, स्वस्वरूपानुसंधानी रमो चित्त निरंतर, ही प्रार्थना तोंडांतल्यान येता. अखंडित वसो मूर्ती तुझी श्रीहरी साजिरी. शरीरी ही घरी दारी, स्त्री पुत्रादि परिग्रही. अनासक्त असो चित्त, आसक्त त्वदनुग्रही. आणि मुख्य म्हणा कल्ले, मी माझे मावळी सर्व, तू तुझे उगवी आता. मी तू पण जगन्नाथा, मी तू पण जगन्नाथा. हो एकची तत्वता, नको धन नको मान. त्यात इतलो जागृत जाल्लो बद्ध पाप मात्या वेल्यान वचून तागल्या कसलें केलें तर की शेवटी पयले यंग आसतना सगळें मेळ्ळें. कड्डेर एक पण रिटायर जायना पळय दयना वसता. कोणेय विचारना ती एकलो पडलो. हो इतलो गर्विश्ठ, ताका कोण हें करतलें म्हूण कोणेय ताका खबर घेना ती. इतलो बेजार जालो. तावळे दिसता नको धन नको मान, नको लौकिक आगळा. सोडवी हा परी माझा, मोह पाशातुनी गळा. नको भोग
नको त्याग, नको विद्या, नको कला, अवीट पद पद्माची, अमला भक्ती दे मला. नर नारी हरी रूप, दिसे बाहेर अंतरी, दिसो बाहेर अंतरी, रामकृष्ण हरी मंत्र, उच्चारो मम वैखरी, उदारा जगदाधारा. मी माझे मावळी सर्व, हांव कोणे ना देवा ते मावळ घाली म्हाका बीर गे तुज्यान तू तुझे उगवी आता, मी तू पण जगन्नाथा, मी तू पण जगन्नाथा. हो एकची तत्वता, देव भक्त असे द्वैत, अद्वैतन खंडिता, दाखवी देव देवेशा, प्रार्थना ही तुला आता, उदारा जगदाधारा. तावळी तो रडता, पाप तो बद्ध अशी रडता, आवसूल येताना पण जुगुळला हें ताका कळत शेवटी. मात्या वेल्यान उद्दावच्याला घुसमटचे नंतर कळते खंयचे एक नाटकाचे हेंच न्ही पद कशें स. आई तुझी आठवण येते, उडास जाता. हांव तुगेल्या कुशीन तसतना हांव कितलें बरें कोन्न आशिल्लें गो, खंय वचून तूं. ती खोन वृद्धाश्रमान घाली आनी आतां बायलय पळयना, कोणें ना. ती बायल गेली, सुन्ने गेली तोंडान पडूं लागता. तावळ आवसू गल उडास जाता. तशी मगल आवसू हो परमात्मा, हांव ताल्या थंय जुगळ्ळां म्हणना पडे हें जालें की आई तुझी आठवण येते, सुखद स्मृतींच्या कल्लोळानी, काळीज काजळते माझे, काळीज काजळते माझे, काळीज काजळते. आई तुझ्या विन जगी एकटा, आई तुझ्या विन जगी एकटा, पोरकाच मज म्हणती करंटा. त्यावेळा म्हातारपणान कोणें ना, ती आवज बापूस मरून गेली, परमेश्वर कोण म्हणून गोतना. हां कोणें हाक विचारना ती गर्विष्ठस म्हणून. पोरकाच मज म्हणती करंटा, व्यथा मनाची कुणास सांगू, व्यथा मनाची कुणास सांगू, काळीज तिळ तिळ तुटते माझे, काळीज तिळ तिळ तुटते. आई तुझी आठवण येते. कडे तो म्हणटा, हड्डाने रोड तिका आपयता, हाक मारितो आई आई, हाक मारितो आई आई, हाक मारितो आई आई. अग मुकेले करू सुन्या दिशाही तव बाळाची, हाक माऊली कानच कानी येते, आई कानच कानी येते. आई तुझी आठवण येते, सुखद स्मृतीच्या कल्लोळानी, काळीज काजळती. कितली तूं म्हाका सांगिल्लें, संतांक शरण वता ती. तावळे म्हणटा ती, कितले तुमी म्हाका सांगिल्लें, चेडा देवाल उडास करी, देवाल उडास करी. आतां तोंडान दांत ना, ती राम राम म्हणूं जायना, लांब लांब वचूना देव. राम सुद्दां म्हणूं जायना, दांत ना ती.
तो लांब लांब जाल्या, हात पाय थरथरता ती बड्डी घेवन चमकूंक का कोणच म्हाका कोण आतां कसलें करचें मगलें कळ जातलें हें भय्य ब्रह्मांड आटयत त्या वेळार तावळ त्या आवसूक त्या बद्धाक पश्चाताप जाता. होच पश्चाताप चिक्के पयले जाल्यार ताका कसले पुडी करूं जात न्ही जाल्यार व्हड ना. अगदी पडत मूर्खाशी पेक्षा समर्थ सांगता ती हो परवडलो कल्या म्हळ्यार ताका खरेची ताजो तापत्रये पळला तोची मोक्षासी अधिकारी झाला. पळला म्हळ्यार लासून गेला तो. तावळी संतांक संपूर्ण शरणागती आणि संत ताका बेग 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 सुदारचे शकता ती म्हळ्यार तो बद्दाच मुमुक्षू जाता. मुमुक्षू म्हळ्यार मोहाच मगल क्षय कर देवा, म्हाका आनी मोह नाका, म्हाका मी पण नाका, ते काण घे. हां ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले, झाले माझे मन रक्तबंबाळत. ताण काढचे म्हळ्यार स्किन नाका मग मन आकाश घट्टी चिकटलेलं असता. अपमान कोण 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 ते ताणता ती भयंकर दुखता त्या वेळार भयंकर दुखता आणि कसले हें जायना. तरी अशी जालें तेन्ना तो मुमुक्षू जाता म्हळ्यार ताका मोक्षाची इच्छा तरी जाता मग कसलें चुकता म्हूण कळटा. आणि त्या मोक्षाक मुमुक्षूक संत आपले म्हणटात ताका पोट्टोळ घेता ती देवा भिवू नाका. हां सगळं समज जातलें. थोडे जे आयुश्य वरल्यार तान दुसरें तुका करूं जाता संपूर्ण शरणागती. अरे तुका खंय वच्चें ना येवचें ना, तुगल आत्मा तुगल शिव तुगल भितरी बसला ताजी ओळख कोण घे. मागीर तुका काही भंय ना, एक क्षणा तू तत्वम असी हाजे चिंतन मनन करी सतत आणि कसले करका म्हणना. तुगल दांत पडले बरें जालें, कितली अन्नावेल वासनाय गेली. तुका दोळ्यां दिसना बरें जालें, बरें वायट कले पळोवन चेंचना, तुका उल्लोंच्या जायना समची बरें जालें एकलेकाने, कान्ना आयकना, वाटेल ते वादान तूं गॉसिपिंग आयकूंच्याक येना, तेमी ती ताज्यान तूं डिस्टर्ब जायच ना. जें जाता तें देवा बऱ्या खातीर जाता तुगलें हें साधून घे, बरेंपण साधून घे म्हणून संत ताका सांगता ती. तसले वेळार हें जें आसता न्ही तरी हातूंत म्हळ्यार आनी संतांक इतलें कळवळ येता की ते प्रार्थना करता ती कसली करता ती प्रार्थना. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले चुकतची गेले चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी, कल्याण करी राम राया. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी, सगळ्यांक आपोवच्या लागलो. कसले करका म्हूण कळना, हे दीन दश तांगेल तांचे वर्णन हें आसा. आणि समर्थांनी ताचेर तोडग सांगला. आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणटा श्रीरामा तूं म्हाका कशी पाविलो तशीच हांकां तूं म्हजेर दय केलेली तशीच तांचेर करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया. आता आजी हांगा आमी राबयेद कित्याक म्हळ्यार मस्त वेळ घेवचे बदलाक आमी हें म्हणया
समर्थांनी पाप ते साधने अवस्थेन तशिंतावळी त्यांनी भोग आमटे करुणाष्टक म्हणलेली ते आता मी 4 मिनिटां ते म्हणूया. अनुदिन अनुतापे तापलो रामराया परमदिन दयाळा नीरसी मोहमाया. हे समर्थ रामदास स्वामी रामाला प्रार्थना करतात. ती आम्ही राम स्वरूपांत विलीन झालेली समर्थाला तीच प्रार्थना करूया. अनुदिन अनुतापे तापलो रामराया परमदिन दयाळा नीरसी मोहमाया. अचपळ मन माझे नावरे आवरिता तुझ विणसिण होतो धाव रे धाव आता. भजन रहित रामा सर्व ही जन्म गेला स्वजन जनधनाचा व्यर्थ म्या स्वार्थ केला. बद्धान कलकल केल्ले हाजे पुरे हांगा लिस्ट आसा. ते बद्ध नाशिल्ले जाल्यार तांणी आमकां कळका म्हण खातीर पुरे लिस्ट काडल्या आनी कल्ले कर देवा म्हजे खातीर तेवे सांगल्या. रघुपती मती माझी आपुलीशी करावी सकळ त्यजुनी भावे कास तुझी धरावी. आता कळले की विषय जनित सुखे सौख्य होणार नाही. तुझ विण रघुनाथा वोखटे सर्व काही. वोखटे म्हळ्यार फुकट. रवी कुळ टिळकारे हित माझे करावे दुरित दुरी हरावे सस्वरूपी भरावे. देवा तनु मनु धनु माझे राघवा रूप तुझे तुझ विण मज वाटे सर्व संसार ओझे. प्रचलित न करावी सर्वथा बुद्धी माझी अचळ भजन लीला लागली कास तुझी. चपळपण मनाचे मोडिता मोडवेना सकळ स्वजन माया तोडिता तोडवेना. मस्त निश्चय करता देवाल भक्ती करची जाल्यार घडी घडी विघडे हा निश्चयो अंतरीचा. म्हणून करुणा हे बोलतो दीनवाचा जळत हृदय माझे जन्म कोट्यानुकोटी. अरे मजवरी करुणेचा राघवा पूर लोटी. तळमळ निववी रे राम कारुण्य सिंधू षड्रिपुकुळ माझे तोडियाचा संबंधू. तुझ विण करुणा हे कोण जाणेल माझी सिणत सिणत पोटी पाहिली वास तुझी. झड करी झड घाली धाव पंचानना रे तुझ विण मजने ते जंबुकी वासना रे. सबळ जनक माझा राम लावण्य पेटी म्हणून मज पोटी लागली आस मोठी. तू मगल बापूसू हे म्हाका गोत्तस तेमी मगल मनान तितली प्रीत येयल्या दाटून तेमी हांव हात्ता बोट्टाचेर कितले दिवस वरले तू मेळूक म्हण मस्तस म्हण. दिवस गणित बोटी प्राण ठेवून कंठी अवचट मज भेटी होत घाली न मिठी. जननी जनक माया ले करू काय जाणे पयन लगत मुखे हाणता वत्स नेणे. जळधर कण आशा लागली चातकाशी. चातक पक्षाक मेघ पावस केन पडतलो स्वाती नक्षत्र ताजे. हिमकर अवलोकी पक्षिया भूमिवासी. तो हिमकर तो मेघ त्या पक्षाक पळयत खंय आनी धांवन येता ताजे खातीर. तशी तुझ विण मज तैसे जाहले देवराया विलग विषम काळी तुटली सर्व माया. सकळ जन सखा तू स्वामी आणिक नाही वमक वमन जैसे त्यागिले सर्व काही. म्हळ्यार सगळे वक्कून घाले हांवें जे मगल पाप आशिल्ले ती सगळे वक्कून घाले सोडून दिली. स्वजन जनधनाचा कोण संतोष आहे रघुपती विण आता चित्त कोठे न राहे. जीव लग जीव घेती प्रेत सांडून जाती विषय सकळ नेती मागुता जन्म देती. सकळ जन भवाचे आखिले वैभवाचे जीव लग मग कैचे चालते चिसाचे. विलग विषम काळी सांडिती सर्व माळी
रघुवीर सुखदाता सोडवी अंतकाळी, सुख सुख म्हणता हे दुःख टाकून आले. अरे हा इतलं स्वतःवर संकल्पान तू बांधून घेतले, मग दिसतात त्यांचे सगळे सुख झाले, अखेरीक दुःखच मुखार येऊन राबले. मग सुख सुख म्हणता हे दुःख टाकून आले. भजन सकळ गेले चित्त दुश्चित झाले, भ्रमित मन कळे नाहीत ते आकळेना, परम कठीण देही देह बुद्धी गळेना. आत्मा उपरती झाल्या, उपरती मजरामी जाहली जाहली पूर्ण कामी, सकळ भ्रम विरामी राम विश्राम धामी. घडी घडी मन आता राम रूपी भरावे, रविकुल टिळकारे आपुलेसे करावे. जळचर जळवासी नेणती त्या जळासी, निसदिने तुझ पासी चुकलो गुणरासी. भूमिधर निगमासी वर्णवेना जयासी, सकल भुवनवासी भेटी दे रामदासी. जय जय रघुवीर समर्थ. सगळे श्रोत्यांक नमस्कार. ही प्रार्थना समर्थांनी आमचे खातीर केल्या, तांणी केल्या, रामाल्या गी आमचे खातीर केल्या, आम्ही करूया. हां, आणि हे पुष्प तांगेले चरणांचेर वावया आमी. समर्थांगेल्या तांणी हे घडोवन हाडल्या. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वांक नमस्कार. रामाला प्रार्थना करता की सगळ्यांक बरें जावं, सगळ्यांक आनंद मेळो, आनंद यात्रेन मुखार मुखार वच, कोणेय माग शिरपचे ना. नमस्कार. ते हर हर महादेव.